ये मरे शोले चोपड्या चोपड्या ये ना सर्कल ना हाँ किती किती ओके पळय पळय कॅप्टन घाल हाँ ये शोले ब्रिज क्रॉस केलो की थंय आगरवाड्या चोपड्या आगरवाड्या आज तुम्ही किती गेले हांगा सर? आज आमचो 13 दीस टॅक्सी एज्युकेशन आता आणि हांगा स्पेशली या गावच्या लोकांनी हांगासर सेम एज्युकेशन सेम केलेले आसा हांगा आज तुमकां हांगासर दिसता दादले आसा टॅक्सी ड्रायव्हर जे टॅक्सी चलयतात हांगासर बायलां येयल्ली आसा खूप जणांची लहान भुरगीं आसात कोविडाचो सिच्युएशन आसा धंदो ना ट्युरिझम ना आणि स्पेशली ह्या टॅक्सीकारांच्या पोटार खूप गव्हर्नमेंट आड येयल्ली आसा म्हाका एक 2-4 क्वेश्चन करपाचे आसा कोण तरी MLA ओ मिनिस्टर रेप केला खंय रेपिस्ट येस और नो तर आम्ही सगळे MLA म्हणता रेपिस्ट येस और नो नो वी आर नॉट सेइंग कोण तरी MLA मिनिस्टर असा लँड माफिया आम्ही सगळे MLA मिनिस्टरांक म्हणता की लँड माफिया येस और नो कोण तरी खंयच्या तरी एक स्कॅन्डलान आसा आम्ही सगळे MLA मिनिस्टरांक म्हणता की तुम्ही सगळे जाणा स्कॅन्डलान आसा जाल्यार टॅक्सी कारांक तुम्ही टॅक्सी माफिया कित्याक म्हणटात व्हॉट इज द मिनिंग ऑफ माफिया जे ड्रग्स विकतात जे ड्रग्साचो धंदो करतात तांकां ड्रग्स माफिया म्हणयनात जे आनी कसले कसले माफियांगिरी कामां करतात तांकां माफिया म्हणयनात जेन्ना पेट्रोल डिझेल वाडटा तेन्ना कोण आवाज करिना जेन्ना सिलिंडर वाडटा तेन्ना कोण आवाज करिना टॅक्स वाडटा कोण आवाज करिना इन्शुरन्स वाडटा कोण आवाज करिना 10 MLA 15-20 MLA जितले असले खंयच्या पार्टीन ते रातचे रातीक धांवता आणि सरकार करता कोण काय म्हणेना टॅक्सीचे भाडे वाडले ओके प्रॉब्लेम टॅक्सीचे भाडे वाडले सगळ्यांक प्रॉब्लेम आसा मागीर येयले टॅक्सी माफिया पेट्रोल वाडटा डिझेल वाडटा टॅक्सां वाडटात सगळे कितें इन्शुरन्स आसा ते वाडटा तेन्ना कोण क्वेश्चन करिना जाल्यार हो न्याय जालो ना ड्रायव्हरांचेर हो अन्याय जालो घोर अन्याय आणि हातूंत न्हू फक्त आमचे विचून काढलेले MLAs आणि मिनिस्टर आसात पण हितून आमचे खूपशे आमचे स्वतःचे लोकल भाव आसात बापान म्हणिल्ले तशे खूप जण आता पोस्ट घालतात जेन्ना आमचे एज्युकेशन चालू आसा खूप जण म्हणतात फेसबुकार गाळ्यो घालतात बॅड वर्ड्स म्हणतात खऱ्यांनी सारखे वाईट दिसता कोणे तरी एका मिनिस्टरान म्हटले की हो तियात चल्ललो आसा बाबा हो तियात आणि फुडें चलतलो हो तियात आणि फुडें चलतलो आणि याच्या उपरांत सगळे बीजेपीच्या लिडरांक एक गुड न्यूज आसा गुड न्यूज विथ ऑफर गुड न्यूज हो आसा की येता ते इलेक्शन म्हणसर तुम्ही तुमचे पोटले भरू शकता
करपाचे. बेगीन केले जाल्यार बेगीन बेगीन भरपाक मेळटले, लेट केले जाल्यार मातशे सुशेगाद भरपाक मेळटले. सो ऑफर इज योर्स. हातून आमच्या गोंयच्या प्रजेक, जी गरीब प्रजा आसा, जे फक्त आणि फक्त आपल्या पायार उभे रावन आपले कष्टान जोडटात, जे आमचे जाणटे थोडे आसा सिनियर्स हांगासर टॅक्सी भाव, तांच्यांनी दे आर द फर्स्ट पीपल गुगल मॅपाकून पयली ते आमचे जाणटे, तांच्यांनी हांगा ट्युरिझम उबो केल्लो आसा. आणि ह्या उभे केल्ल्या ट्युरिझमाचेर फायदो आता गव्हर्नमेंट खावंक सोदता. एकूच सांगूंक सोदता आमच्या सगळ्या टॅक्सीकार भाव भयणांच्या वतीन की तुमचे दीस चढ लागीं ना बाबानो, तुमचे दीस सोंपले. तुमची मिनिस्ट्री थोड्या दिसांनी कॉलॅप्स जातलीच जातली. कित्याक तर तुमच्यांनी ह्या गोर गरिबांक रस्त्यार कडकडीच्या वतान हाडलेले आसा. तुमकां हो तुमचो जो स्वार्थ आसा हो तुमकां खंय तरी खूप वाईट परिणाम जावपाचो आसा. हांव आणि एकदा कळकळीत विनंती करता आमच्या सबंद गोंय राज्याच्या संघटनेक, असोसिएशन्स, ग्रुप्स, महिला मंडल्स की बाबा आयज जे आमचेर जाला ते फाल्यां तुमचेर जावं शकता. सो दोळे उगडात आणि ह्या जे टॅक्सीचे एज्युटेशन आसा तेका हेल्प करात, सपोर्ट करात. आम्ही नको की आनी कितले दीस फुडें वयतले. सरकार मानिना, सरकार खंय म्हणटा मंगळार बुधवार डेटी दिता. बाबा आमी तुमचे गर्लफ्रेंड्स आनी बॉयफ्रेंड्स न्हू आमकां डेटी दिवपाक. आझाद मैदानाचेर आमी हो एज्युटेशन येल्लो आसा. आझाद मैदानाचेर आमच्या सीएमान, माननीय मुख्यमंत्रीन येवन आमचे प्रश्न सोडून दिवचे. आणि टिल दी एंड आमचे एकूच स्टेटमेंट, आझाद मैदानारूच आमच्या सीएमान येवन आमचे प्रश्न सोडून दिवचे. त्याच्या पयली ही जनता झुकची ना. हिंदीन एक म्हटलेले म्हणणे आसा, बंद मुठ्ठी सवा लाख की, खुल गई तो खाक की. सगळी जाणां युनायटेड रावन आमच्या टॅक्सी कारांचो हो जो एज्युटेशन तो जिखून हाडूया. जय हिंद. हांव ॲडव्होकेट जितेंद्र गांवकर. हांव पेडणेचो स्थानीक आसा, नागरीक आसा. आयज हो आंदोलन ॲडव्होकेट शाहपूरकरान जशें सांगले पयलीं की हो सपोर्ट सबंद गोंयच्या टॅक्सीवाल्यांक आसा, तातूंत हांवूय तांकां सपोर्ट करता, सहकार्य करता. तेंच्या ह्या आंदोलनाक म्हाजो पाठिंबो जाहीर करता. बहुजनांचें राज्य आयलें तेन्ना आमकां सगळ्यांक खोशी भोगलेली की खूब वर्सांनी बहुजनांचें राज्य येयलें आनी बहुजनांचो सामान्य लोकांचो विचार जातलो. पूण अशी जर आतां जर परिस्थिती आयल्या जाल्यार एक प्रश्नचिन्ह येता की बहुजनांचो राज्य आसा का दडपणशाहीचो, हुकुमशाहीचो राज्य आसा. आयज सबंद आमचे भारत देश लोकशाही प्रमाणे चलता. आयज गोंयचो सरकार आपापणाक जाय तशे कायदे मोड करतात. आयज ह्या टॅक्सीवाल्यांक आझाद मैदानाचेर बंद केला कोविड वाडटा म्हणून. पूण बाकीच्यो ज्यो गजाली आसात, जे राजकारणान ते करूंक सोदतात ते तांकां मुभा दिल्ली आसा. आमी झगडटा कित्याक? टॅक्सीवाले झगडटा आपणाच्या हक्काक, आपणाचें अस्तित्व दवरच्या खातीर. जो मायल्स हाडला, गोवा मायल्स हाडून जो स्थानीक टॅक्सीवाल्यांचो, स्थानीक लोकांचो जो पोटा पाणयाचो प्रश्न हांच्यांनी भायर उडोवपाचो प्रयत्न केला, हाज्या खातीर हे सगळे आपणाच्या हक्का खातीर झगडटात. पूण हे अजूनय मातूय ह्या सरकाराक कळना. एक म्हण आसा जाणट्यांची की नाक धरले अजून तोंड उगडना. आयज कितले दीस चालले हे टॅक्सी भाव आझाद मैदानाचेर बऱ्या रितीन आपणाचो आंदोलन करताले. पूण आयज खंय तरी व्यत्यय हाडून हे आंदोलन चिरडपाचो प्रयत्न सरकार आनी सरकारी संस्थेच्या वतीन हे केल्लेले आसा. सो हे हांव सगळ्यांक जाहीर आवाहन करता की तुमचो एकवट ही तुमची ताकद आसा आणि ह्या ताकदीच्या बळाचेर तुमचे हे आंदोलन, तुमची ही झगडी सरकाराच्या विरुद्ध आसा ही आमी जिखतले. आमी सगळे भावांक आवाहन करता, गोंयच्या सगळ्या तरणाट्यांक, की आयज हो प्रश्न आयज टॅक्सीवाल्यांचो आयला, प्रत्येक स्थानिकांचो येतलो, प्रत्येक तालुक्यान येतलो. तेन्ना आमी सगळे एकामेकाक हेल्प करून हो गोंय राज्याचेर जो अन्याय जाता ह्या अन्याया विरुद्ध भायर उडोवपाचें काम आमी सगळे मेळोन करपाचें हे म्हाजें सगळ्यांक आव्हान आसा. आनी म्हाजी नम्र विनंती आसा की एकीचें बळ हे सर्वात महत्वाचें बळ.
हे तुमचे एकवट खंयसर घालूंक जायना आणि फुटोवंक जायना, हेजे तुम्ही दक्षता घेवची आणि हे अशी झगडी तुम्ही फुडें व्हरची. ह्या झगड्याक म्हाजो पूर्ण पाठिंबो आसतलो. हांव दीपक कलंगूटकर, नेटिव्ह ऑफ मांद्रे. आज सकाळपासून 9 पासून हांगासर ह्या चोपडे सर्कलाचेर आमचे हांगासरले मांद्रे भागातले एक धडाडीचे समाजसेवक ॲडव्होकेट प्रशांत साळपुरकर यांच्यानी आज हे धरणेधरा आंदोलन स्टार्ट केल्लें. तेका लागून आमी तांकां सपोर्ट दाखोवपाक हांगासर असंख्य मांद्रेवासी किंवा पेडणेवासियांसून आमी हांगासर तेंको दिल्लो. आज हांगासर पळयत जाल्यार आमी गोंयसून अन्य भागांसून सुद्दां टॅक्सी असोसिएशनचे आसात किंवा त्यांचे हितचिंतक आसात हे ह्या आंदोलनाक पाठिंबो दिवपाक येयल्ले आसात. खरें म्हणजे सगळ्या अनेक वक्त्यांचे हांगासर उलोवप जाल्लें आसा टॅक्सी असोसिएशनच्या हितान. तेच हांव परत रिपीट करिना, पण हें आंदोलन फुडें व्हरत आसतना हांव आयच्या दिसाक एक कळकळीची विनंती करता सगळ्या नागरिकां कडेन की आज जशें हें आंदोलन हांगासून चोपड्या मांद्रे भागांसून सुरू जालां अशें ग्रामशा जावचें, ग्रामपंचायत लेवलीचेर जावचें. म्हाका दिसता गोंयच्या सगळ्या कानाकोपऱ्यांत सगळ्या पंचायतीच्या क्षेत्रांत टॅक्सी असोसिएशन किंवा टॅक्सीवाले आमचे भाव जे आसात हे आपले पोट भरपाचो वेवसाय करतात. हो पारंपारीक वेवसाय आसात, हो काल आनी आज केल्लो वेवसाय ना आनी प्रामाणीकपणे केल्लो वेवसाय आसा. तेका लागून हांव परत एकदा ह्या सगळ्यांच्या वतीन विनंती करता की आंदोलन हांगासून सुरू जातलें. हे अनेक पंचायत क्षेत्रांसून हे सुरू जावपाक जाय. बार्देस आसात, तिसवाडी आसात, सालसेट आसात, खंय आसात. पण हांव अशें म्हणन की आमचे सगळे जे हांगासरले आज जे मांद्रे किंवा पेडणेवासी आसात हांकां म्हणटा की आमच्या भागांतले ज्यो सादारण 20-21 पंचायती आहात हांगर तरी आमी पयलें सुरू करतले याची दिशा ही आयच्यान आमी ठरयतले. आज 4:30 आमी फुडलो हेचो जो कोर्स ऑफ एक्शन आसा हो आज ठरयतले. हांव परत एकदा सगळ्या समस्त गोंयकारांक आनी हांगासरले पेडणेवासियांक चे आभार व्यक्त करता की आमचे दोतोर ॲडव्होकेट प्रशांत साळपुरकर यांच्या उलोवाक मान दिवन हांगासरचे एका असंख्य लोक जे जमले हांव खरेंच तेंचे आदी आभार व्यक्त करता आनी संपूर्ण गोंयकारांक विनंती करता की टॅक्सीवाल्या भावांच्या पाठीशी आमी खंबीरपणे उबे रावपाक जाय. कारण जर आमी जशें आमच्या आदोगाद दुसरे आमच्या आदोगाद जितेंद्र गांवकर आसा तेंच्यांनी सांगलां की नाक दामल्या शिवाय सरकाराचें तोंड उगडना, हें आमकां करप गरजेचें आसा. कारण 7 दिसां पयलीं आमी हायवेक एकदां ब्लॉक केल्लो कारण ट्रक असोसिएशनवाल्यांचे हेच हाल आसले आणि 7 दीस हायवे ब्लॉक केल्यानंतर सरकाराक जाग येयली की तेंच्यो आमी मागण्यो आसात त्यो मान्य करपाक जाय आणि 7 दिसांनंतर तेंच्यो मागण्यो मान्य केल्ल्यो. तशेंच हांव म्हणटा की हें आंदोलन सुद्दां हें व्यापक गोंयभर जावपाक जाय आणि ताका लागून सगळ्या गोंयकारांचो एका पाठिंबो आसपाक जाय, सगळ्या स्तरावयल्या लोकांचो. किंबहुना जे म्हणून सगळे जे घटक जे ह्या ट्युरिजमाचेर डिपेंड आहात तेंचे सगळ्यांचें हें आंदोलन आसा. देव बरें करूं. आयच्या या 1 दिसाच्या धरण्या आंदोलनाच्या माध्यमांतल्यान आमी एक गजाल सगळ्यांक सांगून दिवंक सोदता की सर्वसामान्य नागरीक हो टॅक्सीवाल्या बरोबर आसा. तुमच्या मनात असो भंय जावंक जायना की आमी सगळे लढटात आमकां कोणूच तेंको दिना. हो विचार तुमच्या मनात येवंक जायना, तुमच्या मनात निराशा येवंक जायना आमच्या टॅक्सीवाल्या भावां खातीर की बाबा आमी एकटेच लढटात, आमकां कोण विचारना बसून ना. सरकाराक जाग हाडपाचें काम तुम्ही चालूच आसा, 12 दीस जाले, पूण आतां सर्व नागरिकूय तुमच्या बरोबर आसा हे दाखोवन दिवच्या खातीर ह्या उद्देशान आयच्या ह्या धरणे 1 दिसाच्या धरणे आंदोलनाचें आयोजन केलें. आयज हो एक लाक्षणीक उपोस धरून तुमच्या बरोबर आमी आसात हे दाखोवन दिवच्या खातीर आमी हो प्रयोग केल्लो आणि तो प्रयोग आयज जैतिवंत जाला, यशस्वी जाला अशें आमी मानता. कारण एका आवाहनाचेर आमच्या सारख्या पेडणे म्हालांतले सगळे सामाजीक कार्यकर्ते, राजकीय नेते एक दिलान आणि एक जुटीन ह्या कामाक आयलेत. इतलेंच दाखोवन दिवचें की गोंयचे टॅक्सीकार हे एकटे ना. हो लढो आतां तुमचो उरूंक ना, हो लढो गोंयकारा बरोबर तुमच्या बरोबर आमच्या सारख्या सर्वसामान्य नागरिकांनी भितर उडकी मारला आणि हो काम आतां हाजे फुडें आमी करतले. आयचो 1 दिसाचो हो उपोशणाचो हो एक रिप्रेझेंटेशन कशें फॉर्मान आसलें, पूण फाल्यांच्यान आतां आमचे आदरणीय दीपक कलंगूटकर हांच्यांनी जे सांगला की आमी आयज आमची सांजची रणनिती ठरतली. फाल्यां सांजचे 4:30 सगळे आमच्या पेडणे तालुक्यातले सगळे राजकीय नेते, सगळे पक्ष विरहित रावन सगळे जावं BJP जावं MG जावं आप जावं गोवा काँग्रेस, गोवा फॉरवर्ड जावं हे सगळे आणि NGO हे सगळे आमी चोपड्या शाळे कडेन सकयले देवाचें एक स्थान आसा, पवित्र स्थान, थंय आमी बसका घेतले आणि फुडली रणनिती आमकां परमिशन मेळपा खातीर आमी कितें मदत करूंक शकता. आमच्या गोंयकार भावांक आझाद मैदानाचेर बसपा खातीर परमिशन मेळूंक जाय जाल्यार आमच्या पद्दतीन आमी आमच्या ज्ञानाचो उपयोग करून कशें काम करूंक शकता. ह्या सगळ्या गोष्टीचेर उहापोह जातलो. स्थानिक आमदारा पासून डेप्युटी कलेक्टरा पासून PI पर्यंत सगळ्यांच्या दाराचेर आमी वचून
निवेदनां भेटोवपाची, तांच्या घरा कडेन वचून मागणी करपाची, ही सगळी कामकाजां आतां आमी करतले. सो तुमी आमी ह्या आंदोलनांतल्यान, आयच्या आंदोलनांतल्यान तुमकां इतलेंच दाखोवंक दिवंक सोदता की आयच्यान तुमी एकटे ना, तुमचे बरोबर गोंयांतलो सर्वसामान्य नागरीक तुमचे बरोबर रावला. आनी आंदोलनां उबें करता आसतना म्हाका मातसो मनान भंय दिसलेलो की बाबा कोण आसतले काय ना जाल्यार एकटो तरी उडकी मारप ह्या उद्देशान आयले. पूण आयज इतलो आनंद जालो, गोंयच्या विंगड विंगड वाठारांतल्यान इतले लोक आमकां तेंको दिवपाक आयले. हें आंदोलन पेडण्यातल्यान सुरू जालां, मांद्रे मतदारसंघाचे म्हणजे पेक्षा पेडणे तालुक्यांतल्यान सुरू जाला. आणि ह्या आंदोलनाची जी झळ आसा, जे लोण म्हणजे आमी जी झळ आसा, ती मुवमेंट आसा, ती फुडें फुडें वचत रावची. आमी बार्देसकारांक उलो मारता, आमी साश्टीकारांक उलो मारता, काणकोणकारांक उलो मारता की आमच्या सारखे एक दिसाचे धरणे आंदोलन तुम्ही तुमच्या वाठारांत करात. अशे अनेक गांवांतले लोक फुडें सरून तुमकां मदत करपाक तयार आसतले. सो आयज आमी एक देख घालून दिला, एक उदाहरण घालून दिला. आणि हें उदाहरण फक्त शो ऑफ करपाक न्ही, पब्लिसिटी करपाक न्ही, तर फक्त हाजेर खरोखर आमी फाल्यांच्यान काम करपाक सुरवात करतले. जांकां ह्या बैठकीन समाविष्ट करून घेवच्या किंवा दिसता आमी येवच्या बैठकीत, तांकां सगळ्यांक मुजरत आमी तांचे वेलकम करता. तुमी फाल्यां 4:30 आमच्या ह्या पवित्र जाग्याचेर जमा जावचे आणि आमी आमची रणनिती आखतले. पेडणे तालुक्यांतल्यान आमच्या टॅक्सीकार भावांक कितें करपाक जाता हें सांगपा खातीर फाल्यां आमचो आराखडो एक तयार जातलो. सो आमी परत एकदा तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा की खूब उत्साह वाडून दिला आमच्या सगळ्यांक. हांव एक माविनांक सांगूंक सोदता पळय, आमी हे काजार न्हू, हे कातार का तियात म्हणटा न्हू, ते तियात न्हू. हे आमचे भाव सगळे टॅक्सीकार भाव आमचे, हे स्वता ड्रायव्हर न्हू, हे स्वता ओनर, हे सगळे रस्त्यार घातले तांकां. आणि सोबतेक सांगूंक सोदता, सोबते हो टेलर पळय हो, आणि अख्खे 40 आमदारांक सांगता हो टेलर आमचो पळय. आमी आतां पासियास काडल्या, सोबतेच्या घरा कडेन वचपाक आमकां टायम नाका. 5 मिनटां पुरो 5 मिनटां. सोबते तुका सांगता न्हिदलेलो खंय आहा न्हू, थंयसून तुमकां भायर सरोन दिवचे ना आमी. सोबते 40 आमदारांक सांगता, आयज तुमकां लास्ट वॉर्निंग दिता, सगळे सीएमाच्या पोतान 40 आमदारांक लास्ट वॉर्निंग दिता. अशे जर रस्त्यार आमकां परतून फाल्यां 800 तुमच्या घरांनी घुसतले आमी. सीएमाच्या घरांनी घुसून तुमकां दाखयतले कितें ते आमचो पावर, गोंयकारांचो पावर दाखयतले आमी. पावर टॅक्सीकार हे माफिया न्हू, माफियांचो पावर तुमकां दाखयतले. ओढून काढून भायर घालतले, घरांतून ओढून काढून सगळ्या आमदारांक भायर घालतले आमी. पावर दाखयतले आमी. माफिया न्हू, माफिया कडेन दाखयतले. आमचे सगळे भाव येयलेले, सगळे भाव आमचे येयलेले तुमकां माफिया कडेन आमी दाखयता. घरान ओढून काढून मारपाक आमकां कॅपॅसिटी आहा. सगळे मारतले आमी. भितर वचतात वडया, आमची फॅमिली उपाशी आहा. आतां मारता जाल्यार मारून आमी फाल्यां मारपाचें ना, आतांच मारा आमकां. आतां आमकां मारा कितको पोलीस फोर्स हाडटात तो हाड्या पोलीस फोर्स सगळ्यांच्या आमदारांच्या घरात घुसून आमी मारता सगळ्यांक. चला शेता मारी तुला चला. आमचे कोण भावाचे उड्या फुडें घेवन सगळ्या पयलीं सगळ्या समस्त पेडणेकारांक हांव हात जोडून नमस्कार करता की आयज ही येदी व्हडली सभा घडोवन हाडपाक आनी आमच्या सराक एडवोकेट शाहपूरकर तेंचेय देव बरें करूं म्हणटा की आज आमकां सपोर्ट केलो, आमच्या खातीर उपोशणांक बसलो. सो हांव सर तुका हात जोडून प्रणाम करता की आज खंय तरी गोंयकारांक उठपाची गरज आसा. तशेंच आमचे दुसरे एडवोकेट जितेंद्र गांवकर हाकाय हांव मनांच्यान देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच बाब आमचे दीपक कलांगूटकर हेकाय खरेंच देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच सगळ्या आमच्या गोंयभर टॅक्सीकारांक जे आयज हांगासर प्रेजेंट आसा तांकांय हांव हात जोडून देव बरें करूं म्हणटा की आयज हो लढो तुमी आसा म्हणून आमी सगळे मेळोन हे जे गोंयकार टॅक्सी ब्रदर्स फुडें सरोन हो ईच अँड एवरी जाण आप आपलो लिडर, आप आपलो टॅक्सीचो बिझनेस फुडें कशेंच कोणाकूच बळी पडनासतना फुडें सरले. ह्या खातीर सगळ्यांचे हांव कॉंग्रेच्युलेट करता. हांव आनी एक मागता की कोणूय हे चालू आसा फूट घालपाक, हे बीजेपीचेच कारस्थान आहा जे कोण फूट घालता, पोस्ट घालता. सो हांव तांकां सगळ्यांक सांगूंक सोदता कोणाकूच बळी पडनासतना आमी जो एक झूट केला
समाज कोण कितें सांगता आनी कितें जाता जाल्यार तुमी सगळे जाण समजून घेवचे एकामेकाक आनी हो लढो म्हणटा तो फुडें घेवन वयचो. झगडी लावपाक खूब जाण भितूर जातले, फुडें येतले, बट कोणाकूच बळी पडनासतना आमी हो लढो आसा आमचो पळय तो फुडें व्हरपाक जाय. सो हांव सगळ्या गोंयकारा कडेन एक विनंती करता, ज्या ज्या वाठारांत तुमी आसात प्लीज आमी माफिया न्हू आनी आमी कोण न्हू. जे लोकांनी आमकां जे गव्हर्मेंट ऑथॉरिटीन जे गव्हर्मेंट आहे म्हणजे आमकां एक टॅग लायला माफिया आनी हे म्हणून ते आमी न्हू. तुमी आमकां प्लीज सपोर्ट करात आनी आमची ही चळवळ फुडें व्हरपाक आमकां तुमचो हातभार जावो आनी हातभार लायात. तशेंच फाल्यां सकाळी समज गव्हर्मेंटान ही सुद्दां चाल चल्ली की लॉकडावन करपाची जाल्यार हो मनीस वचून आझाद मैदानार बसतलो, अरेस्ट जाल्यार चलता पूण बसतलो. लॉकडावन पासून तुमी करात, तुमी लॉकडावन पासून करात, कितेंय करात, तुमी जाता ते करात. तुमकां जर दिसता म्हाका व्हरपाक जाय लॉकडावन आसतना जाल्यार तुमी व्हरपाक सक्षम आसात, व्हरात. पूण हांव आनी आमची टीम जी आसा पळय ही कशीच हालपाक ना, कशीच हालपाक ना. ह्या माध्यमाच्यान हांव आमच्या सरांकूय दोगूय लॉयर आसात, तुमकां एक रिक्वेस्ट करता, समाज जर अशें खंय कितें जालें जाल्यार प्लीज तुमचो सपोर्ट हो आमकां म्हत्वाचो आसा. तुमचो सपोर्ट आमकां बरा पर्यंत आसपाक जाय. आमी तुमच्या फाटल्यान आसात, तुमी आमच्या फाटल्यान रावात, इतलेंच हांव रिक्वेस्ट करता. आनी सगळ्या पेडणेकारांक तशेंच आमच्या दोगांय एडवोकेट सरांक तशेंच आमच्या कलंगूटकारांक देव बरें करूं म्हणटा आनी हांव म्हाजे 2 उतरां सोंपयता. चेतन बाबा, आता 12 दीस जाले तुमचे हे स्ट्रायक चालू आसा, तुमकां परमिशन मेळोंक ना, त्या बद्दल तुमी कितें म्हणूंक सोदता? सो फाल्यां तुमचें काय कितें थंय? पळयात, परमिशन म्हटल्यार कितें, काल ऑनरेबल एक्स डेप्युटी सीएम आनी गोंय राज्याचो ऑपोजिशन लिडर दिगंबर बाब कामत हो काल आमकां सपोर्टाक आयलो थंयसर. तेज्या उतराचेर आनी तेज्या सहभागाचेर आमी डेप्युटी कलेक्टराक मेळपाक गेले. डेप्युटी कलेक्टरान आमकां मेळ्ळो आनी तेणी तसोच थंयसरसूनच कलेक्टराक फोन मारलो आनी आमकां 200 लोकांक तरी बसपाक परमिशन दी हे ताका सांगलें. थंयच्यान फोनार तांचें कितें जालें आमकां सांगलें आनी 8 परमिशन म्हणजे दिता काय ना ते 8 मिटींग करता आनी सांगता म्हणून. आमी 8 रावले, 8ची 9 जाली, 9 पर्यंत रावले. निमाणे आमकां तांच्यांनी लेटर दिलें की परमिशन तुमकां दिना म्हणून एक लेटर दिलें. तो आमी ठरयलें कितें, आमी जशें काल येयल्ले तशेंच आमी भायर येवन रावतले. लॉ एंड ऑर्डर आमी सिट्युएशन क्रिएट, जरी तर ते परमिशन पासून दिना जाल्यार आमी जे आमचे हे आसा पळय ते आमी थंयच आझाद मैदान सायडीक रावूनच पूर्ण करतले. आनी जर तेंच्यांनी ऑर्डर काडची पडली तांकां आमकां लाठी चार्ज जावं आमकां वॉट एवर इट इज व्हरपाचें धरून जाल्यार ताका सांगलां, मायेन आनी बाप्पानूय सांगलां म्हाज्या हातीक धर आनी व्हर. फाटल्यान हे जे आमचे टॅक्सी भाव आसा ते ऑटोमॅटीक चलोन येतले, कोणाक हात लावपाची गरज ना. देव बरें करूं. आयज 12 दीस जाले आनी 12 दीस तुमचो आतां जो स्ट्रायक चालू आसा तुमची फुडले स्टेप काय कितें आसा? पळय, जें आमच्या भावांनी सांगलां टॅक्सीकारांनी, हें जें आंदोलन आहा हें फुडें आतां तीव्र जावपाची शक्यता आहा. तीव्र जावपाची शक्यता इतल्याच म्हणटा कितें तरी आयज 12-13 दीस जाले आमी एजिटेशन करता आनी आयज खोशयेची गजाल कितें तरी लोक आमच्या वांगडा आयज आमकां प्रतिसाद दिवपाक लागला. आयज दोतोरा सारकेल्यान आयज उपोशण धरून आयज आमकां तेणी सपोर्ट केल्लो आसा शहापूरकारांक. तेजें हांव चडांत चड देव बरें करूंक म्हणटा. हे दीपका सारकेले मागीर ह्या दोतोरा सारकेले आमकां आतां मेळून आनीक पाठबळ आमचें वाडलेलें आहा आनी पाठबळ वाडलेलें आहा आनी दिसान दीस आमचें ह्या आंदोलनान एक दिशा दुसरीच येयल्ली आसा. आतां एक चेतावणी दिवंक सोदता, तो कोविडाचें हेजें तेजें सांगता. ह्याच महालान सोपटेचो जेन्ना 4-5 हजार लोक घेवन जेन्ना
वाडदिवसाची पार्टी जाली तेन्ना कोविड जायना आसलो बरें आयज तर आमी आमच्या पोटा खातीर खंयसर तरी एजिटेशन करूंक सोदता आनी कित्याक लागून आतां चेतना जेन्ना जेन्ना आमकां हे 2 दिसांक आमी परमिशनां मागलोले डिनाय केले रात्री 9 मेरेन आमचे भुरगे रावले लास्टाक म्हणून तुमकां दिवंक शकना हे अशें कित्याक करता सामान्य जनते कडेन तें हांव नकळो हो बीजेपी सरकार आयज वाम मार्गान जो चलता ताका इचारपी कोण ना अशें जाल्लें पूण आयज खंय तरी इतल्या लोकांचें हें पळोवन तरी तेणी मातसो सुजाण जावचो अशें म्हाका तरी दिसता तुमकां असो फोन येयला मेसेज बीन येयला की 5 जाण या आनी सॉल्व करया कितें प्रॉब्लेम पळय सध्या तरी आमकां अशी मेसेज बिसेज कांयच येवंक ना सांगचें म्हटल्यार आतां माविन गोदेनो उलयलो तुमच्याच प्रेसाच्या माध्यमातून कितें तरी 21 तारखेक तांकां आपयतलो कित्याक तिचें इलेक्शनां जावंक जाय आसलें न्हू ती जालें आतां 21 तारखेक आपयतलो पूण तरी आमचो डिमांड आमच्या बायलांचोय डिमांड आसलो आमचोय तोच डिमांड आहा सपोज 5-10 जाणांक कोणाक तरी आपयले जाल्यार आमी वचपाकूय तयार आहा ना अशें ना दादा नाका पप्पा आयक रे आपयले सुद्दां न्हू आमी ना म्हणूंक शकना वयतले पूण कशें एकूच आमची मागणी आहा कितें तरी एक तरी तेणीन आझाद मैदानाचेर येवचो ही पयली मागणी आनी दुसरी जर तर आमचें कॉन्वर्सेशन जातलें जाल्यार लायव्ह टॅलिकास्ट जावचें पडटलें कित्याक ह्यान पयलीं हो मनीस एक्सपिरियन्स आहा भितर कॅबिनान एसीन बसयताले च्यायेचो एक ग्लास दिताले 2 हे गूड डेच्यो हे दिताले गूड डे केन्ना येताले ते 11 गूड डे अशी सकाळ जातालो सोड पडोवंक पाट त्यो बिस्किटी खान दिसता पर्रीकाराच्या पोतावयल्यान आमकां आतां डायबिटी वाडली कळ्ळें तुका पूण आतां ती डायबिटी वाडपूंक आमकांय घेवपाची ना कित्याक थोडेच दीस उरल्या भुरग्याची एक लग्नां बिग्नां करपाची आहा आमकां बरे दीस पळोवपाचे आहा पूण हांव बीजेपी कडच्या सरकारा कडेन मागता आपयलें तर लायव्ह टॅलिकास्ट जावचें नाजाल्यार बेस्ट थिंग म्हटल्यार तेंच्यांनी जेन्ना आझाद मैदानार आसता आमी थंयसर येवचे सगळ्या समक्ष उतार दिवचे आमचो एकूच डिमांड आहा जेन्युइन डिमांड म्हटल्यार स्क्रॅप द गोवा मायन्स जो मेरेन स्क्रॅप जायना तो मेरेन तुमची चळवळी अशीच चालू उरतली आमच्या पळय आमी कितें हाडनाय मरे म्हाजें नांव लक्ष्मण हरशी एक्चुली आनी तूं जाणा लक्ष्मण रेशादी हांव म्हणटा म्हणून न्हू पूण ही सगळे आमचे टॅक्सीकारांनी लक्ष्मण रेशा अशी माग करून दवरली आहा जो पर्यंत आमचे मागण्यो पुऱ्यो जायना तो पर्यंत आमच्या एज्युकेशन चालूच आसतलें हेजेर आतां हांव परत एकदां सांगता हरशीं इन्स्टिगेट करपाक नासलें आमकां पूण आतां सहनशीलता काबार जाल्या भुरग्यांचें जें कितें पळयता फुडल्यान म्हणजे कित्याक पणजेन किंवा आनी खंय थोड्योच गाडयो प्लाय जाता त्यो आमच्या आनी म्हाका एक सांग कॅसिनोंक ज्यो गाडयो चलता ते कॅसिनोचेर ऑन गव्हर्मेंट ड्युटी हो बोर्ड मारता आनी हे पुलीस आनी आरटीओ पळयता हे कितें चल्लां तें कांय सदमाना जो आरटीओ डिपार्टमेंट ट्राफीक मातसो कोणूय आसा जाल्यार आमचो हेल्मेट घालिना मातशें कितें जाय फिर करता आनी आडयता जाल्यार आयज तेका आडोवन ते कितें येता रे बाबा ऑन गव्हर्मेंट ड्युटी शुटिंगेच्यो गाडयो चलता तेका ऑन गव्हर्मेंट ड्युटी हें चल्लां कितें आनी तांकां हांव आतां ह्या तुमच्या माध्यमांच्यान हांव सांगूंक सोदतां जे कोण गाडयो चलयता आनी आमकां फोटिंग करूंक सोदता म्हणजे ते चलयल्या उपरांत सरकार कितें म्हणटा रे हेंचें कितें हेंचें कांय ना थोड्यो गाडयो चलता मरे आतां तांकां इशारो दिता जो कोण गाडयो चलयता तेंच्यांनी फाल्यांच्यान गाडयो बंद करच्यो आनी सपोज तर हे कितें जालें तांकां ते कारणीभूत तेंचे ते स्वता आसतले आनी सरकार जबाबदार आसतले इतलेंच सांगता देव बरें करूं आनी दुसरी गजाल आतां ते आयकलां फाल्यां 144 आहा म्हणून सगळ्यांनी भिवन रावशात आमी वचपाचें सपोज जें कितें जालां आतां चेतनान सांगलां थंय सगळ्यांनी झेल भरो आंदोलन करपाचें सायलंटली असोच न्हू रेडी इतके दीस बेकार आहोत रे एक मिनिट या भावने ऐकात ज्या आमच्या खातीर एक नीज गोंयकार दोतोर शहापूरकर हेणी आयज एका दिसाचें धरणे धरलेलें कसलें उपोशण धरलेलें ताका लागून आमचो रिक्वेस्ट आहा तेन्ना आमचो सगळ्यांचो
रिक्वेस्ट आहा अरे आम्ही गोंयकार आहा ते वर्रात कांयच ना जाल्यार पेजेचो आनी खऱ्या तुकान जेवन तरी काडटा पूण आमकां लागून तेणी एक दीस उपोशण धरलें आमचो रिक्वेस्ट आहा तसो जिता कडेन मागता ताका ज्यूस दिवन तेणी आपलो उपोशणाची सांगाता करची आणि आमच्या टॅक्सी फॅमिली तर्फे शहापूर सर्वात चडांत चड देव बरें करूंक म्हणटा आणि फाल्यां सकाळी सपोज कितेंय जालें जाल्यार शहापूरकर सर हो दोतोर हेंचे कडेन मागता तेणी हातीक हात धरून आमचो रावचो आणि ते रावतले ही म्हाका 200% गॅरंटी आहा तशेंच फाल्यां सगळ्यांनी परत पणजे येवपाची गरज आहा फाटी फुडें करूं नाका 10 सुमार सगळ्यांनी पावचे ओके आणि आता आयचे धरणे सोंपले सगळ्यांनी बरे भाशेन घरा वयचे थँक्यू स्क्रॅप करा रे स्क्रॅप करा ओ माय स्क्रॅप करा स्क्रॅप करा रे स्क्रॅप करा स्क्रॅप करा ओ माय स्क्रॅप करा अरे स्क्रॅप करा रे स्क्रॅप करा बाबू गावकर स्क्रॅप करा मामाडी गावकर स्क्रॅप करा अरे नका रे पैसा नको गुड बॉय यार